लुईझीन फालेर परतून काँग्रेसवासी जातले ही फकत वावडी, तातूंत कांयच तथ्य ना, काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता। काँग्रेसी भितून फूट घालपा खातीरूच ही वावडी पातळिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा। आमची टीम जी आसा ती नवी आसा, जितले आसात तांकां आमी फुडें घेवन वतले आनी नव्यान काँग्रेस बांदतले अशें पाटकराचें म्हणणें आसा। हांवें येदोळ सकाळीच ट्वीट करून क्लॅरिफाय केल्लें आसा। थोडे अनसॅटिस्फायड सोल्स आनी बिट्रेयर्स जे आसात ते खंय तरी एक आमच्या वर्करां मदीं एक भंय निर्माण किंवा फूट घालपाचे डायवर्जंट टॅक्टिक्स हो एक प्रकार चल्ला आनी जे कितें स्टोरीज ज्यो चालू आहा त्यो स्टोरीजान म्हाका तरी दिसता कांय तथ्य ना। कित्याक आज कितें जालां, आज आमची जी टीम आसा ती एक नवी टीम आहा। आमचे 3 आमदार आनी हांव हे आमी नवे, सो आमचेर कसलीच एक ब्लॅगेज ना, एक क्लीन स्लेट आसा आनी ट्रान्सपरन्सी आहा मेन म्हणटा ती। सो आमी खंय तरी एक नव्यान एक नवी काँग्रेस बांदून हाडपाचो एक प्रयत्न करतात आनी हो खंय तरी डिस्टर्ब करपाक हो सगळो प्रकार चल्ला। आनी म्हाका अशें दिसता की समज जर अशें जर कितें जर तर डिसिजन आशिल्लें जाल्यार हायकमांड वील ऑलवेज कन्सल्ट लोकल स्टेट लिडरशीप आनी ताज्या उपरांतूच कितें आहा तें डिसिजनां जातलीं। ना गिरीश चोडणकर म्हणटा तो एक सिनियर लिडर आनी समज जर ताणें जर हो स्टेटमेंट केला जाल्यार कदाचित ताका खबर आसतलें की तें गेल्लें काय ना तें। सो आय थिंक हो प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक जाय आनी हाजे डिटेलान क्लॅरिफिकेशन तांचे कडल्यान घेवपाक जाय। न्ही हांवें सांगलें तशें पळय, आज जी आमची टीम आसा ती एक नवी टीम आहा। आमचे जे 8 आमदार आशिल्ले ते गेले, आय मीन इट्स अ सॉरी स्टेट, पूण त्याच प्रमाणे जेन्ना हांव आमच्या नव्या आमदारांक 3 आमदारांक मेळ्ळो, सो दे से दॅट इट इज ब्लेसिंग इन डिसगायज। कित्याक आज जी आमची न्यू यंग टीम आसा ती खंय तरी एक अपॉर्च्युनिटी आसा की जे आमचे ऑर्गनायझेशन आसा ते खंय तरी आमकां ग्रासरूट लेवला वयल्यान एका नवे उर्जेन एक डायरेक्शनान वचपाची आमकां एक विचार आसा आनी तो आमी घेवन मुखार वतले। न्ही हांवें तुका ऑलरेडी सांगलें की हें जे कितें चल्ल्या स्टोरी, ती स्टोरीन म्हाका तरी तथ्य दिसना।